I'll dream until I make it real. हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम सगळी? आय होप तुम सगळी बरी आहे म्हणून तशी आम्ही बरी आहे. आणि याची आमगे इवनिंग टाईम जालो आणि आयज मॉर्निंगसान कांय शूट करूं ना, मातशी सॅड आहलोलें. आयज न्हू सॅड न्यूज म्हणजे पेटो हांवें हाडलो तो. बाबा काम या हांवें हाडलो काजा जायन न्हू. हांव म्हगे फ्रेंडागे थिंग गेलें लायक 2 म्हयन्यान अशें आमगे फ्रेंडागे थिंग गेलें. थिंग न्हू हांवें चिंतूं ना आनी तेन्ना तेगे पेट काडलो आहलो ते. ओके आनी हांवें सा म्हाका सा लायक जालो तो चोय न्हू. आनी तो न्हू तेगे शेपडी न्हू धाकटी आहलोली आनी तेगे सोंड न्हू काळें आहलोली. तें तेगे दोनी सामकें बेस्ट थिंग आहलोलें. सोगल्यां लायक जालो तो तेंकां. पूण तेणें आमगे फ्रेंडा सांगलें म्हाका जाय म्हूण तो. तेणें मागीर रोखडो म्हाका दिलो तो. आनी सा धाकटो इतलो ल्हान आहलो तो. म्हाका दिसता 1 म्हयनो म्हाका तुगडो आसना पूण हेल्मेटां जातालो भितू उजगांव. सो हांवें तेका तेन्ना न्हू आमी म्हगे किंग्सली कितें जालें बाबा वॉट हॅपन मागीर तेका न्हू हेल्मेटा गाय ती उजगांवसान हाडले तेका आमी. आनी बरो पेट सामको बरो. आतां तेका 2017 जानेवारी कितें हाडलो दिसता तेका आमी. आनी आतां तो 7 years कंप्लीट जालो. तेगे 8 years चलतालें. आनी काल तेका अकस्मात तो हें जालो. खबर ना कितें जालें तें. अशें करून मरोन आहलोलो. आम सांजचें जेवण घालपाक गेल्लो म्हगे सासमाय. तेन्ना चोयल्यार तो थिंग मेलोलो. आमकां कांय कळ्ळो ना कितें जालें. थोंडी हें जाली पोटां अशें करून घुट जायन आहलोलो. आनी मागीर म्हाका सांग कित्याक ती न्हू सगळीं म्हाका अशें करून म्हणटाली तुगे चेडो म्हणटा ती. म्हगे घोव बी म्हाका अशें करून फोकाण कोत्तालो. कित्याक म्हगे दोगांय बाबाकय तो व्हडलो म्हगे व्हडले बाबा फुड्यान देखून व्हडलो तो. आनी म्हाका सांग चोयन सामकें हेंच जालें. कित्याक हांवें हाडलो न्हू तेका आनी हांव बरो कोत्ता तेका आनी जायते पाट सालवार जालो तो. आमगे एक पाटी एक न्हू माकोड येयल्लो. ते जोंगी माकोड आसताय चोय ते व्हडले तेंकां देखून मारलो तेणें अशें करून. इतलो सामको भिनालो तो कोण्णा. आनी आमगे घर चडशें तो हें कोत्तालो सपोर्ट आहलो ते आनी 2 जाणां आहाय ते. पूण इतली न्हू पूण तो सामको चड. यू वॉन्ट टू कम अप. सो तेणें बरें काम केलां आमगे हिंगा. आनी आमकां जायीच सुण्या पेटे न्हू आमकां जाय एजू. हांव तुमकां तेगे पिक्चर दाखयतलें. हांवें धाकटो आसा तो काडून दवरलो तेगेलो अशें करून हाती धरून. ओके आनी तेगे नांव हांवें गायिल्लें बिंबो म्हूण. ओके हांव खूब मिस कोत्तो तेका. आनी देखून आतां आमकां जाय पडटो चोयपा पडटो आमकां. चोयपा गेलें न्हू आमगे गांवठी बरें. आमगे 2 जाणां आहाय ते सद्या आतां व्हडले कास्ताचे. एक लॅब आनी एक डब्बोमॅन आहा आमकोडे. ओके आनी चोयता आयज म्हगे सासमाय म्हणटाली आपूण हें कोतो म्हूण आळू म्हणटाय न्हू. आनी तेरोय म्हणटाय तेका. म्हाका दिसता तो ग्रीन आसता चोय तेका तेर म्हणटाय. आनी तो ब्लॅक आसता चोय तेका तेजें हें तेका आळू म्हणटाय. ओके आनी मागीर मेळटा तुमकां. एजू यू नॉट सेइंग हाय. से हाय फ्रेंड्स. हाय फ्रेंड्स से बाबा. Now you're becoming big boy. No, Ezu, you become big boy now. Say hi, friends, no? Okay, आणि माय मेट्टू तुमकां. पावस बारीक जोडटा. बाय कशी आहाय तुमी सगळीं. देव बरें सांगच्यो तुमकां सगल्यांक. कशी आनी भलायकेन तुम कशें आहाय सगळीं. हांव समजता तुमी बरीं आसतना आनी तुमकां आमी बरीं आहाय. आयज तुमी बाय हांव हाडवां भायर ते हें करून दाखयता भाजी म्हणजे रोस एसो. आनी हांवें गेलें ते एक ऑर्डरी केलो बाय हांवें कळ्ळें तुका. आनी तो दुसरे पाट म्हगेलो आनी हांव वर्सा वर्स कोत्ताय हें करून. आनी आतां तो तुमकां दाखयता कितून करपाक तो. आनी एक बाय तुमकां सांगता
आम युट्यूबाचेर घाताय न्हू थोडे म्हणटाय आम बोर खाताय बोर जेताय म्हणून यूट्यूब चलयताय तुमी जाणाय बाये कितकून त्रास पडटाय करपाक आनी आमी कोत्ताय न्हू तुमचे नांवान आमी कोत्ताय देव आदार दिता आमकां कोराय फुडें सोराय आमी तुमचे नांवान फुडें सोरनाय आनी कोण म्हणटोले बोर खाताय बोर जेयताय म्हणून देव बोर करूं हांव कांय म्हणना जेजू नांवान तुम सगळ्यांक देव बोर करूं कोण म्हणटोले बाया रागार जायनाकाय तुमी आनी कोण हें कोण तुमी चोडे वाडोया बाय आमगे हें तेल मुग बाय आतां हांव कोत न्हू आतां हांव सोलून दाखयता तुमकां हां थंय सुतेश येताय सामकी पळय हें मुग बाय भिंडा सोल घालून हें केलां हां उदो घाल आनी हें हांवें अशें करून हाती लायलां कित्याक आमी होजताय न्हू हें लायल्यार होजनाय हें हांवें मुग बाय धुयल्याय सोगलें हां तेरो आनी हांव तो तें देंट आहाय न्हू तें इंतू पानां घायल्याय आनी अशें करून रोल करून हांव कातोत्तां बारीक इरोत तो साम बारीक करूं वचना अशें करून आनी मुग बाय हांव तो शिजोवन दवरतां हां असो हें करून दवरला तो मागीर इल्लो जातलो हां आनी व्हडलो हेज बो दिसता इल्लो जातो मागीर हितू हांवें फकत शिजोवंकूच दवरला मागीर घातोलें आडेन बी सगलें कोन्न सोय बी भाजून कोन्न मागीर दाखयता तुमकां हांवें शिजोवन दवरलो तो दाखयता न्हू बाय तुमकां असो शिजलो मुगेलो हां तेरो तेल मुडे आडू मुडे कितें मुडे हांव पावसा हें तें मोठे 2 पियाव घेयले आनी हांव तेलचो भाजून घायले टमाट घालपा उरला मुगे मुगे बाय पियाव भाजून जालो आनी आतां हांव टमाट भाजता हां तितू घायलां फण्णां मुगे फण्ण भाजून जालें टमाट बिमाट तितू हांव तेल घालतां हो बरो मिक्स करूया बाय हांव हो तेल मुगो बाय हांव वर्सा एक पाट कोत्ताय कित्याक पावसान तो न्हू ही वस्तू तेका लागोन मागीर थोडी कितें म्हणटाय हे चोयल म्हणटकच आमी कॉपी कोत्ताय अशें म्हणटाय तशें म्हणनाकाय समजोन घेयाय बाय ही पावसान तो वस कोणें आनी नॉक जाल्यार ताणें शिंकपाचें बाय चोय सोय भाजता हां 1.5 नाल 1 नाल आनी 1 वाड घायलां पियाव घायला नाय हितू सोयींक कित्याक फण्ण मारलो आहा न्हू तितून घायला ही हांव बेश्टी भाजून मागीर मसालो गरम मसाला घालून हांव तितून मिक्स कोत्तोलें ही मुगो बाय मातशें मिस्टेक जाली मुगेली हांवें काल आनी मिक्सरान घायली तुमकां दाखोवपाची भाजून आनी मुगो बाय मसालो घालता हां होम मेड तो गरम मसाला 2 स्पुनां आंटून घालया आनी थंय हांव घालता बाय हां आंटून घायला मसालो घालून जालो बाय मुगेलो हां गरम मसाला ही भिकणां बॉयल केली हांवें पयर राती एक रात बाय फुगोवंक घालून दवरली भिजोवंक आनी चणे ओटाणे हांवें कुकरान घालून मातशें उकळ्ळे आनी तें हांव तितून घालतां थंय घायले बाय हांवें चोय आनी मातशें शीज दी तुमकां पणसा भिकणां बी नाय जाल्यार मुगो बाय चणे ग्रीन पीस जावं कितें ही हेजी भिकणां बी घालय हां केस म्हणटाय तांकां पीनट्स तुमचो भिंडा सोल बाय लास्ट हां तुमकां जाय तितलें आनी मीठ बीठ तुमकां कितू जाय तुमकां टेस्ट करून घालय आमकां मुगे बाय फ्रेश कोर्न्स आहले
आलो आहले ते हांवें बॉयल करून तितून थोडे घायले. ही मुगो बाय बंद कोता आतां हां शिजोन जालो मुगेलो. आतां लसूण आनी आलें आनी हींग तो हें दिता तडका घालता थोंडेपणान जावपाक. इल्लें तेल घालता हींग घालपा इल्लोय. थोडी मिरयां घालता. म्हणजे बाय मातशी मिस्टेक जाली. लसूण आनी आलें हांवें फाटल्यान मागीर भाजून घायलें तितून हां. तुमी तितून घाले सगलें भाजता आसतना. तडका दिवन जालो बाय हां. ये खावपा आमगे जालो तेरो सगलीं ये बाय. हिची आतां आमगे रेसिपी जाली आनी न्हू तेर न्हू बेस्ट जाल्लो. आमगे बाब आनी केन्ना खायना आहलो इवन न्हू भाजी मुट्टी खायना अशें करून ताका लायक जायना. आनी तेणें मामा खूंय आपणा गायन दिवं खूंय हितून प्लेटी आनी तेणें पासून खायलो. आनी तुमी ट्राय कोराय आतां ह्या दिसा तेर जात न्हू आनी हो तेर न्हू अशें करून हरजोना इतलो सामको अशें करून हें ना ताका. हो मुगे हांवें भयणी थिंगसा हाडलोलो हिंगा तिला मोड आनी तेंगे बेस्ट तो रोकडो दोन अशें करून आमकां कुकरान देखून घालपा पडलो ना. रोकडो मोव जालो 2 हरकोत्यान असो मोव जाल्लो रोकडो. मांड्याकू बॉयल केलो तो ओके. आनी तुमी ट्राय कोराय आनी आय होप तुमकां मुगे विडियो लायक जातो म्हूण. लायक जाल जाल्यार लायक कोराय तुमगे फॅमिली कोडे फ्रेंड्सां कोडे शेअर कोराय. आनी कोणू आमगे चॅनलान न्यू आहा जाल्यार सबस्क्रायब कोराय ओके. Thank you for watching my video. See you in the next vlog. Till then, bye.